गोंयांत 24 वरां उदका पुरवण करपाची खात्री सरकारान दिल्या तरी कांय सुवातींनी फक्त कांय वरां खातीरूच नळाचें उदक अजूनय मेळटा। हाका लागून लोकांच्यो कागाळी वाडल्यात। 2022 वर्साच्या आंकडेवारी पळयल्यार सगळ्यांत चड 2682 कागाळी साश्टी तालुक्यांतल्या उदका खात्या कडेन नोंद जाल्यात। पळयात पुराय बातमी। सध्या गोंयांत गरमी वाडल्या आणि ह्या गरमेक एक दिसून आयला की गोंयचे उदकाचो सांठो जो आसा तो बिशबिशी कमी जायत फाटल्या 4 वर्सांचे जर आमी नियाळ घेतलो जाल्यार अशें दिसता की गोंयांत अशे कांय जागे आसात थंय फक्त काय तर 1 वरां, काय तर 2 वरां, काय तर 3 वरां, चडांत 8 वरां दिसाक उदक मेळटा। आनी हे जर पळयलें जाल्यार सगळ्याकाय जर कागाळी खंयच्यो जर आयिल्ले आसात जाल्यार साश्टी तालुक्यांतल्यान सगळ्याकाय चड कागाळी आयिल्ले आसात। आमच्या उदका खात्या कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ती पळयल्यार फाटल्या 4 वर्सांत साश्टी तालुक्यांतल्यान 2682 कागाळी आयिल्ले आसात ताका ज्यो उदकाक कनेक्टेड आसात। आनी मेन म्हणजे उदक मदीं लायट गेल्यान उदक बंद जावप, मागीर कितें कामाक लागून शटडावन जाता ताका लागून उदक बंद जावप, पायपलायन फुटून बंद जावप किंवा पायपलायन लिकेज जावन बंद जावप अशे वेगवेगळे कारणां ताचे तुका आयल्यात। फकत साश्टीकच न्ही बार्देजाक तर हे आमचे उदकाचे समस्या आसात त्यो सगळ्याकाय चड आसात। तिसवाडी तालुक्यांत आसात, पेडणे तालुक्यांत आसात, साश्टी तालुक्यांत आसात। साश्टी तालुक्यांतले फकत एक मडगांव आनी 4-5 जर गांव सोडले जाल्यार इतली उदकाची टंचाई जाणवता आनी ताका लागून सद्याक लोक बेजार जाल्ले आसात। आनी आमी जी म्हायती दितात ती जर पळयली जाल्यार हे आमची म्हायती न्ही किंवा आयकयिल्ली म्हायती ही विधानसभेक आयिल्ली म्हायती। विधानसभेच्या उत्तरांतल्यान जी म्हायती आयल्या ती फुडें आयिल्ली आसा। हे जर पळयलें जाल्यार सद्याक गोंयचे उदकाचें वातावरण, पिवपाच्या उदकाचें वातावरण गंभीर आसा अशें म्हणप समाजांतलें। गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गोवेकर, मडगांव।